सो पांडुरंग बाब, मनोज परब वर्सीस रमाकांत खलप वर्सीस श्रीपाद नाईक म्हणजे हाय प्रोफायल अकस्मात जाली सारकी हाय प्रोफायल आणि ही बॅटल जी आसा त्या बॅटला कडेन तूं कसो पळयता? निश्चितच इलेक्शन जे आसा जे फाटल्या फावटी हांवें तुका म्हटलें की तिनूय पार्ट्यो जर रावल्यो जाल्यार तिरंगी लढत जातली आनी बरी टफ फायट जातली. एकली दोनूय कडेन क्लियर आहा. म्हणजे खंयचीच पार्टी सांगूं शकना की आपूण भरघोस मतांनी किंवा मोठ्या मतां जिखून येतलो अशें म्हणून. म्हाका दिसता की हे फावटी बऱ्या वर्सां उपरांत तीन पार्ट्याच्या मदीं लढत जातली. बरीच वर्सां 20-22 वर्सां जालीं भारतीय जनता पार्टी आनी काँग्रेस हांच्या मदींच फायट जावपाक लागली. जेन्ना जेन्ना मगो फेज आवट जालो, GDP गेली पिक्चरांतल्यान. सो अशा वेळार फक्त दोनच पार्ट्यो गोंयांत लढटाल्यो, ती म्हणल्यार भारतीय जनता पार्टी आनी काँग्रेस. अशें आतां पयली फावट जाला आनी हेजें क्रेडीट हेका वता रिजनल पार्टी जी आमची आसा RGP, तिका वता की तेणी सगळ्यांचो म्हणजे कोणाचो सगळ्यांचो विरोध झुगारून जेंच्या कडेन तो आनी पयर स्टेटमेंट केला की ते अप्रोच जाल्ले काँग्रेस तेका बी म्हणून, पूण तेंचो सगळ्यांचो विरोध तेणी हे करून तो इलेक्शनार रावला आनी तेंच्या खातीर 20-25 वर्सांत पयली फावट गोंयांत दोनूय तालुक्या जिल्ल्यांनी तिरंगी लढत जातली. तर प्रॉब्लेम असो आहा, ही तिरंगी लढत जातली खरी, पूण ह्या तिरंगी लढतीचो फायदो जो आसा तो म्हाका अशें दिसता की ताजो फायदो BJPक जावपाक जाय. कारण फाटल्या इलेक्शनाक जर आमी विधानसभेच्या पळयला जाल्यार काँग्रेसचे आनी कांय प्रमाणांत BJPचे लोक बऱ्याच मतदारसंघात फाटीं पडले किंवा म्हणजे तेंचे जे 700-800 मतांनी 500 मतांनी असो तांचो विजय हुकला ते RGP खातीर जाला. RGP बऱ्याच जाग्याचेर सेकंड नंबर थर्ड नंबराचेर आशिल्ली. बरी मोठ्या प्रमाणांत मतां तेणी विधानसभेच्या वेळार फोडली आनी RGचो परिणाम जो आसा तो फाटल्या इलेक्शनाक आमी 22 पळयल्लो आसा. सो तेच्या उपरांत अशें म्हाका म्हणजे एज अ फाटली एक 25 वर्सां आमी हे पत्रकारितेन आसा आनी पळयलां म्हणून की जर भारतीय जनता पार्टीक जर शह दिवपाक जाय आशिल्लो जाल्यार RGP, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आप ह्या सगळ्यांनी एकठांय येवन एक जागो वांटून घेवपाक जाय आशिल्लो अशें म्हाका दिसतालें. जर तशें जाल्लें न्ही जाल्यार ही फायट खूब टफ जावपाची आनी भारतीय जनता पार्टी हे जड वचपाचें. पूण जालां अशें की आतां तिनूय पार्ट्यो RGP म्हणटा ती न्यू कमर जरी आसली तर तेणी फाटल्या फावटी दाखयलें की अप्रॉक्सिमेट 10% वोट तेंच्यांनी काडलेलो आसा. तेंच्यांनी आपलो स्ट्रेंथ दाखयल्लो आसा आनी फाटले 2 म्हयने मनोज परबान आनी थंय रोबर्टाचे सगळे कडेन पोस्टर लावन ताचो प्रचार पयलींच सुरू जालो. इलेक्शन जाहीर जावच्या पयलींच सुरू जाल्लो प्रचार. सो अशा वेळार ते आतां फाटीं सरचें ना. म्हणजे त्या खातीर म्हाका दिसता की तिनूय पार्टी ज्यो आसा आपापल्या हेजेर ठाम रावतल्यो. ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी पावरान आनी ह्या सगळ्या लढतीचो फायदो जो आसा पळय तो भारतीय जनता पार्टी उखलतली. हय सुयश, हो जो हा ट्रायंगुलराचो फायदो कोणाक आनी ज्या तरेचे लँडस्केप तयार जाल्या कॅन्डिडेटा लागून ह्या दोनूय गजालींचेर सद्याक चित्र कशें दिसता? डेफिनेटली पांडुरंग म्हणटा तशें सारकें आसता. ट्रायंगुलर फायट थंय जातली आनी पुणून नॉर्थाक कशें आसा पेडणे आनी सत्तरी हे 2 मतदारसंघ अशे आसात की आतांचें सिच्युएशन पळयलें जाल्यार थंय खलप बींग लोकल खलपाचे तुका पेडणे इन्फ्लुयन्स आसा, म्हापशे इन्फ्लुयन्स आसा आनी हेवटेन BJP खातीर स्ट्रॉंग होल्ड सांखळी सत्तरी बेल्ट हो BJP खातीर हेवटेन स्ट्रॉंग होल्ड आसा. सो दोनूय पेडणे म्हापशे एरिये काँग्रेसीन मातशी जर काडली आनी हेवटेन BJPन काडली जाल्यार उरिल्ल्यो ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी उरतात, उरिल्ल्या तालुक्यांतल्यो ज्यो सादारण 10 ते 12 कॉन्स्टिट्युएन्सी उरतात थंय इंडिया अलायन्स अथवा NDA आघाडी हाजो इन्फ्लुयन्स कितलो म्हणजे मगो हेवटेन NDA वटेन मगो आनी ते वटेन गोवा फॉरवर्ड आनी AAP हांची इन्फ्लुयन्स कितलें हाजेर तो शेवटी निकाल आसतलो. कित्याक BJPचें संघटन आनी मोदीचो फॅक्टर मागीर थंय रिजल्टान ठरतलो. दोगांनी जरी एकट्यान सत्तरी वांटून घेतलें सांखळी आनी एकट्यान पेडणे म्हापशे जरी इन्फ्लुयन्स आपलें वाडयलें, बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी संघटन आनी मोदीचो फॅक्टर हो मोठ्या प्रमाणांत कावंट जातलो अशें दिसता. सो तो म्हणटा पांडुरंग म्हणटा तशें इट मे टिल्ट इन फेवर ऑफ हे, पण हातूंतल्यान नंबर 2 पोजिशना खातीर जी फायट जातली दॅट वील बी रिजल्ट. आनी RG आपलो
होल्ड मोठ्या प्रमाणात सावथा परस नॉर्थाक मोठ्या प्रमाणात ह्या फावटी स्ट्रॉंग होल्ड तयार करतलो आनीक विधानसभेची बेज स्ट्रॉंग तयार करतलो अशें दिसता. जयल, व्हेरी इंटरेस्टिंग. पांडुरंग म्हणटा इन अ ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट इट इज एडवांटेज BJP. Suyash has added another dimension to it, that number 2, if RJP decides to come on number 2, then that will set another stage for assembly election. However, Congress candidates claim, when I spoke to them on Monday, ते म्हणतात ना 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 लोकां म्हणटे क्लियर आहात ह्या खेपे की तुगेलें RJP रिजनल पार्टी एक तर आमकां मारपाचें नाल्यार BJPक मारपाचें. Which point of view do you subscribe? See, I completely agree with Pandurang's point of view because votes will be definitely split. Okay, and we saw it in the last assembly elections that advantage went to the BJP. Having said that, now this is a completely different election, Lok Sabha election. First of all, coming back to the Congress choice, is your topic for today. मातसो एक हें जालो की why Congress delayed so much when they had a clear mind about what they are going to do. If you had to give Ramakant Khalap, why delay? Why delay? Yeah. Or if you have to give Captain Virato, why delay? Why delay? Then second point is, okay, when by giving Captain Virato, you are saying that we are taking a different path. Sardina has been rested. Sitting MP, you are benching. So that clearly means that a new direction has been given. You are going with Virato. Yeah. But come to the north, and you are going with an old face again. That clearly shows that you don't have a cadre or you don't have a leader to support yourself in the North Goa. And despite a kind of a thrashing in the 2019 election, you have not done, you did nothing to actually take it forward. You are again relying on Ramakant Khalap, again a very seasoned veteran leader to take You it are not forward. seeing a definite thought process. Thought process. If you are seeing a thought process in South Goa, that is not resonating in North Goa. North Goa, you are completely on a different tangent altogether. That means you have not applied your mind in party building in North Goa. Now coming back to the equation of winning and losing, Captain Virato definitely is a good choice. I mean, there's no No, we'll doubt go to about South. it. We'll start with North. Yeah. North. Now, Yeah. North, what happens is going to be a clear tussle between all the three. Manoj Parab is a dark horse. He's going to come forward and fight it out. He's already gone with a clear message that grandpas and all of that, which is in his campaigns. Basically, he is trying to say that it's time to move on and change gears. New blood, and probably that will click with the current voters. That should click, because to tell you very honestly, Pramod, I think we need that kind of a change. We cannot go back and back and back in time and rely on every time he's saying that veterans or experienced campaigners. I think Goa as a state, and even if you see Lok Sabha, we need to move forward. Dark horse.